आता पळोवया बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। रवींद्र भवन मडगांवां हालींच घुमटांची कार्यशाळा जाली। 60 वयर भुरगीं घुमटाची श्री गणेशा शिकलीं। कांय चलयांय वांटेकार जाल्लीं। घुमट वादनाची कार्यशाळा रवींद्र भवन गेली काय वर्सां घेता। ह्या वर्साक बी ताका उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो। जवळ जवळ 60 भुरगीं हातूंत भितर सहभागी जाली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार 60 भुरग्यां भितर एक 7-8 चली भुरग्यांनी गळ्या घुमट घालून वाजयले। ही आमचे खातीर मोठी अभिमानाची गजाल। एक 10 वर्सां पयलें गोंयच्यान घुमट ना नपयत जायन वता का अशें दिसतालें, पण ज्या तरेन घुमट वादनाच्यो कार्यशाळा जातात जातूंत भितर रवींद्र भवन एक मुखेल काम करता, म्हाका दिसता की घुमटाक बरे दीस येवपाचे आसा आतां। आनी गोंय आनी गोंयकारपण राखपा खातीर घुमटाची एक घुमट हो एक वाद्य म्हाका दिसता की सगळे गोंयकारां एकठांय करपा खातीर आमकां वापरपाक मेळटलें हाजे मुखार। जवळ जवळ आज 60 भुरगे आसात। ऑक्टोबराच्या वेळार ऑक्टोबराच्या सुटयांक आमी हाजी मुखाल्ली स्टेज आज तांकां प्रायमरी श्री गणेशा शिकयला घुमटांतलो। ऑक्टोबराक एक 7 दिसाची बरी कार्यशाळा घेवन मुखाल्ले प्रशिक्षण आमी तांकां दितले। मुंगूल सिटीजन वेलफेअर फोरमान गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। टीसीपी मंत्री आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान भुरग्यांची तोखणाय केली। मुंगूल एक वेगळो वॉर्ड करपाचो प्लान चल्ला। This area of Mungul should be a separate ward by itself. Should not be connected to some Madel or something. It should be a ward to itself, which can be independent and which can actually get a person elected from the ward to represent itself. And I promise you that I will do this by the time this term of ours gets over. You will be able to elect your person. ऑल गोवा फोटोग्राफर आणि व्हिडिओग्राफर असोसिएशनान संसारीक फोटोग्राफी दीस मनयलो। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे फोटोग्राफराची व्हडली ज्ञान ना म्हाका, पूण माझे भाव सगळे फोटोग्राफरान आहा। ल्हानपणांत म्हाका उगडास आसा की हांव म्हापसा जेन्ना फोटोग्राफराक वयता तेन्ना फोटो हेका चड इम्पॉर्टन्स कांय नासलेलें, पुणून आयज असो काळ येयल्लो आसा की विदाउट फोटोग्राफी तुमचो एक स्टेप फुडें सरना। आनी त्या टायमार म्हाका एसोसिएशन बी थंय कांय नासलेलें, कोण कोण आपल्या प्रमाणान करताले, पूण आयज तुमी म्हाका दिसता युनायटेड जाल्ले खंय बरी गजाल आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। रोहन जोसेफ विएगसान मारिल्ल्या 5 गोलांच्या नेटार गोंयचे सब ज्युनियर फुटबॉल टीमीन दामाव आनी दिवाक 10-8-0 गोलान धाडायले। गोंयान दामाव दिवाक मारून नॅशनल सब ज्युनियर पश्चिम विभाग सर्तीची नेटान सुरवात केल्या। म्हापशें धुळेर स्टेडियमार मॅच जाली। Makes it 4 goals to 0 in favor of Goa.
boys also gave their best. And most of the playing on this field is also tough, this thing. And the other thing is that there were some missed chances, but we cannot blame this thing. Yes, but what they have done, scored goal and all, we are happy. Regarding next match, we have a strategy in place for this thing, and still we will be working in a practice field how to contain them. We'll be watching them also playing against Daman. This thing. Based on that, we'll able to handle them also. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.